नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। आयआयटी खातीर अजूनय जमीन निश्चित जाल्ली ना, मुख्यमंत्र्यान खोडले मंत्री सुभाष फळदेसायाचे वक्तव्य। प्रतिमा कुतिनो आम आदमी पक्षाच्या उपाध्यक्ष पदाचो दिलो राजीनामो, नवी कार्यकारिणी जाहीर जाल्या उपरांत घेतलो निर्णय। G20 परिषदेक लागून गोंयान वाडटले आंतरराष्ट्रीय पर्यटन, ओपन स्काय धोरणा वरवीं संवसारा वांगडा जोडटले गोंय, मुख्यमंत्र्याची माहिती। बैल आनी रेड्यांच्या दिरयो बंद करपा खातीर पुलीस यंत्रणेन उबारल्यात पावलां, लोकांनी हेल्पलायन नंबर वा व्हॉट्सएपाचेर दिवची माहिती, पुलिशेचें आवाहन। आम आदमी पक्षान लोकसभेन गोंयच्या दोनूय सिटांचेर केलो दावो, इंडिया आघाडीन प्रादेशीक पक्षांच्या भवितव्याचेर पालेकालान केले उलोवप। 1 ऑक्टोबराक गोंयभर जातली नितळसाण मोहीम, सरकारी खात्यांचे कर्मचारी आनी मंत्री जातले वांटेकार। गोंयान वाडले डेंग्यूचे दुयेंती, फोंड्या म्हालांत 25 जाल्यार दिवचले सापडले डेंग्यूचे 15 दुयेंती, लोकां मदीं पातळ्या भिरांत। आनी कोलवा पेट्रोल पंपाचेर सीएनजी सिलेंडराक गळटी, आपतकालीन सेवा आनी उजो पालोवपी दळान परिस्थिती हाडली नियंत्रणात। आता खबरो विस्तारांत। आयआयटी खातीर अजून जमीन निश्चित जाल्ली ना म्हणपाचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। जमीन सोदपाचें काम अजून खंय चालू आसा। मंगळारा सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसायान सांग्यार नवी जमीन सोदिल्ल्याचो दावो केल्लो। सांगेचो आमदार आणि मंत्री सुभाष फळदेसायान मंगळारा आयआयटी खातीर सांग्यार 10 लाख चौखण मीटर जमीन सोदल्या म्हणून सांगिल्ले। मात बुधवारा आयआयटी खातीर जमीन निश्चित जावंक नाशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पष्ट केले। जमनीचो सोद चालू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले। आयआयटीचे आम्ही ऑलमोस्ट इट इज इन द फायनल स्टेज नाव अँड आमच्या बाकीचे जी यंत्रणा आसा ती कामाक लागलेली आसा। ओनली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम द डिक्लेरेशन विल कम फ्रॉम ऑफिशियल डिक्लेरेशन विल कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑर द गव्हर्मेंट। माननीय मुख्यमंत्री तेजे हे करपाक शकता। नो इट इज आय थिंक विदिन दिस मंथ फाउंडेशन स्टोन. No, within this month the declaration will happen. Then Okay. There are a lot of other formalities to be done, and then all that the government of Goa may not be able to tell you what is the date of foundation. But before that there are a lot of things to be done. But once the selection of land is done, then everything is cleared. We are identifying it. Till now it is not final. Now final procedure सुरू आसा। सरकार आयआयटी प्रकल्प चुकीचे पद्धतीन हाताळटा काय कितें असो प्रश्न आता उपरासपाक लागला। सरकारातलो एक मंत्री सांगता जमीन निश्चित जाल्या म्हणून, जाल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा अजून जमीनच मेळूंक ना। पयलीं काणकोण, मागीर सत्तरी आनी उपरांत सांग्यार ह्या तिनूय कडेन आयआयटीक विरोध जायत आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। प्रतिमा कुतिनो आम आदमी पक्षाच्या उपाध्यक्ष पदाचो राजीनामो दिला, तसेच पक्षाचे सदस्यत्व सोडले। आम आदमी पक्षाची नवी कार्यकारिणी जाहीर जाल्या उपरांत तिणे हो निर्णय घेतला। राष्ट्रीय पक्ष संयोजक केजरीवालाक हे विशीं पत्र बरोवन तिणे कळीत केला। I've already sent an email to the national convener of Aam Aadmi Party, that is Arvind Kejriwal ji, and of course a CC copy to Advocate Amit Palekar, who is the convener of Aam Aadmi Party Goa. Well, I would like to read out my resignation so all my Goan brothers and sisters know about it. To Shri Arvind Kejriwal ji, National Convener of Aam Aadmi Party, New Delhi. The subject: resignation from the position of main state vice president of Aam Aadmi Party Goa and also the primary member of Aam Aadmi Party Goa. Sir,
I'm writing to inform you my decision to resign from the position of main state vice president of Aam Aadmi Party Goa and as a primary member of Aam Aadmi Party. This decision has not been made in haste, but after careful consideration of my personal and professional goals. Serving the party and working alongside passionate individuals has been an individual experience, and I am thankful for the opportunities I have had during my tenure in this party. Well, however, it is time for me to explore other horizons and pursue other avenues in my career and in my personal life. I believe that this decision aligns with my long-term aspirations and growth. As you all know, I am a fearless lady and I work in my own ways to help Goa and Goans at large. G20 शिष्टमंडळाचो गोंयान बरो पाहुणचार केलो ताका लागून गोंयाक हे गजालीचो निश्चितूच फायदो जातलो. तशेंच G20 जाहीर केल्लो गोवा डिक्लेरेशन ही अभिमानाची गजाल आसा. ते भायर सरकार ओपन स्काय धोरणा खाला नवे देश गोंया वांगडा जोडटले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. संवसारीक पर्यटन दिसा निमतान मुख्यमंत्री उलयतालो. G20चे शिष्टमंडळ गोंयांत आयले तांकां पर्यटनाचो बरो अणभव गोंय सरकारान दिला. देखून 25 वर्सां पर्यंत देशी पर्यटनात भरभराट जातली. तशेंच G20 जाहीर केल्लो गोवा डिक्लेरेशन ही अभिमानाची गजाल. ते भायर सरकार ओपन स्काय पॉलिसी अंतर्गत नवे नवे देश गोंया वांगडा जोडटले मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. जागतीक पर्यटन दिसा निमतान दोनापावला खासा कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. त्या वेळार मुख्यमंत्री उलयलो. The first thing, म्हाका दिसता गव्हर्मेंट various event जे गोंयांत ऑर्गनायज करता, various types of infrastructure जे गोंयांत क्रिएट करता, which is for the sustainable tourism for next 25 years. G20 event जो आमी गोंयांत ऑर्गनायज केलो आणि which is again given a boost for the tourism for another 25 years. आणि G20 चे जेन्ना डिक्लरेशन गोवा डिक्लरेशन म्हणून जाता विच इज अ प्राउड मोमेंट फॉर द गोवन, प्राउड मोमेंट फॉर द टुरिजम इंडस्ट्री. की तांच्यांनी गोवा डिक्लरेशन म्हणून करप हें आमच्या खातीर खूब व्हड गजाल आशिल्ली. आनी G20 खातीर ज्या पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी क्रिएट केलें, G20 ज्या पद्दतीचो कल्चरल टुरिजम आसतलें, स्पिरिच्युअल टुरिजम आसतलें आमी ताच्या मुखार दवरपाक शकले. वेरियस पीपल हू हॅव अटेंडेड तांच्यांनी गोंयची बरी मेसेज घेवन G20च्या निमित्तान गेले. आमी पळयता की तुमी फाटल्या एक 8-9 वर्सां जर पळयत म्हाका दिसता फॉर लास्ट 50 years जे इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट जावंक नाशिल्लें तें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी ह्या 9 वर्सांत क्रिएट करपाक शकले. इवन दो फॉर द चार्टर कनेक्टिविटी, फ्लायट कनेक्टिविटी, न्यू सिटी कनेक्टिविटी हाज्या खातीर मुद्दामून हांव टुरिजम मिनिस्टर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हे वचून एविएशन मिनिस्टराकूय मेळ्ळे आनी इवन दो वी हॅव रक्षा मंत्री तांकांय आमी मेळ्ळे आनी ताच्या खातीर म्हणजे दाबोळी एअरपोर्टूय कशा पद्दतीन सगळ्याक जावपाक जाय, न्यू सिटी कनेक्ट करपाक जाय, न्यू कंट्रीज कश्यो कनेक्ट जावपाक जाय. उडान स्किमींतल्यान वी आर कनेक्टिंग फॉर द विदीन द कंट्री न्यू सिटीज कश्यो कनेक्ट जातल्यो ताजेर स्ट्रेस दिला. आनी इन फ्युचर जे ओपन स्काय पॉलिसीच्या निमित्तान आमकां न्यू कंट्रीज कशा पद्दतीन कनेक्ट करपाक शकतले हाजेर आमी सगळे जाण भर दीत आसा. गोवा टुरिजम TTSG स्काय आणि गोंय पर्यटनाच्या जोड पालवान ही कार्यावळ आयोजित केल्ली. ह्या वेळार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हाजीर आशिल्ले. सरकार गोंयच्या टॅक्सीकारां खातीर वावुरता पण तांचे भितरले माफिया आसात तांकां भडकयतात असो आरोप केलो. फकत दर्यादेग सोडून गांवगिऱ्या वाठारांतले आनी आध्यात्मीक पर्यटनाकडे आमी चड लक्ष दितले अशें रोहनान सांगले. टॅक्सी एग्रीगेटर जाय काय नाका म्हाका तुमच्या कडल्यान एकूच आवाजान सांगा, जाय काय नाका? आवाज आयकून जाय मरे. आज मुख्यमंत्र्यान आमी पसून लॉन्च केलो गोवा टॅक्सी. टुडे वॉट वी आर आस्किंग दॅट यू ऑल हॅव टू पार्टिसिपेट. I'm not getting aggressive here, but it is the passion of putting tourism right, which all of us need to work together. Aggregator हांगा हाडलो पयलीं तांचे प्रॉब्लेम आशिल्ले टॅक्सीवाल्यांचे की दे फेर्स आर गोईंग हाय म्हणून डेली येतात मेल्स येता, फेर्स प्रॉब्लेम आसत येता. फेर्स हाय आसा म्हणून आमी प्रायवेट एग्रिगेटर कडेन वचचे ना म्हणून तांची खंत आशिल्ली.
whoever was going on the private aggregator Goa Miles has started going. We have a point to prove with the new airport, challenges are there. And mass transit is something which is important. तातून आमी आज Goa taxi जेन्ना हाडली, we presented it to the association, 7 of them, and we told them that this is the aggregator, they saw it. There were different thoughts. First आमकां compliment आयलो, first time taxi वाल्यांक तुमी आपण उलयले बरे असले, so we also felt good. But moral of the story was, one of the gentlemen who is so called to be I can be on record here, claims to be the part of a taxi mafia, was there present for the meeting, who says, आम्ही 2 ते 3 ट्रिपूट मारतले, ताजेवर मारचे ना. सो हांवें म्हणलें एग्रीगेटर बंद कर, तूं मारचो ना मारून नाका, कोण मारतलो ताका एग्रीगेटर चालू आसतली. आतां ह्यो गजाल्यो जेन्ना आमी टॅक्सी खातीर करता, जातूंतल्यान रेव्हेन्यू जो येतलो, जो म्हणटा सरकार पूर्ण तुमचोच रेव्हेन्यू, तुमी स्किमी काडा, तुमच्या ड्रायव्हर भावा भितर पेन्शन स्कीम काडा, विडो स्कीम काडा, स्कॉलरशीप स्कीम काडा, वेडिंग स्कीम काडा, जायते काडा, तुम्ही डिसायड करा एज अ एसोसिएशन, बट डिसायड अँड कम इन टू टेक्नॉलॉजी बिकॉज यू कांट इवेट टेक्नॉलॉजी. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकर. राज्यांत दिर्यो आयोजकांचेर कारवाय करून बैल आनी रेड्यांच्यो दिर्यो बंद करपा खातीर पुलीस यंत्रणेन पावलां उबारल्यात. गोंयच्या खंयच्याय वाठारांत बैल वा रेड्यांच्या दिर्यांचें आयोजन जाता आसत जाल्यार लोकांनी हेल्पलायन नंबर 112 वा व्हॉट्सॲप क्रमांक 7875756000 चेर कॉल करून पुलीस यंत्रणेक म्हायती दिवची. तशेंच गोंय पुलीस खात्याची वेबसायट goapolice.gov.in चेर लेगीत लॉगीन करून कागाळ करपाक शकतात. नमस्कार. आता एक अपडेट आसा ती म्हटल्यार गोंयांत ज्यो धिरयो चलताले ताचेर खंय तरी बंदी आसा आनी ही बंदी आशिल्ल्या कारणान खंयसरूच धिरयो चलपाक जायना. पूण समज आतां धिरयो चलता जाल्यार ताचेर ताबडतोब कारवाई करतले अशें गोंय पुलिसांनी आतांच थोड्याच वेळा पयलीं म्हायती दिलेली आसा. आनी कोणी ही म्हायती गोंय पुलिशेक दिवं शकता, कारण म्हटल्यार हेल्पलायन नंबर आनी व्हॉट्सॲप नंबर हो पुलिशेनी आपलो नंबर जो आसा तो सर्क्युलेट केलेलो आसा. हेल्पलायन नंबर जावन आसा 112 हेल्पलायन नंबर आसा आनी सेकंड म्हटल्यार जो व्हॉट्सॲप नंबर आसा तो म्हटल्यार 7875756000. परत एकदा सांगता की 7875756000 हो व्हॉट्सॲप नंबर आसा. ह्या व्हॉट्सॲप नंबराचेर कोणूय संपर्क करचो आनी गोंय पुलिशेक ही जी म्हायती आसा, डिटेल्स आसा ती दिवची. खंयसर केन्ना चल्ल्या ती मागीर थंयसर येवन गोंय पुलीस हाचेर कारवाय करतली. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. आम आदमी पक्षान लोकसभेन गोंयच्या 2 सिटांचेर दावो केला. पक्षाची वाडटी लोकप्रियता पळोवन गोंयचे 2 जागे लडोवपाची आमची इत्सा आशिल्ल्याचें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता. दुसरी वटेन आम आदमी पक्ष इंडिया आघाडीचो घटक आशिल्ल्यान गोंयांत सिटां मेळटलीच हाची शाश्वती नाशिल्ल्याचे पालेकर सांगता. गोंयची 2 सिटां वांटपाचो निर्णय केंद्रात जातलो, पूण ह्या सिटां भितर कोणाक उमेदवारी दिवची ह्या विशीं निमणो निर्णय आघाडी मित्र पक्ष घेतले अशें ताणें सांगलें. आमी आशा करता की आमकां 2 सीट मेळचे म्हणून, कारण ज्या तरेन आम आदमी पार्टीची जी वाटचाल चल्ली आसा सद्या गोंयांत आनी ज्या तरेन आमी वेगवेगळे विशय घेता, हे सगळे वेगवेगळे विशय पळयत जाल्यार लोकांची आमचे कडेन आपुलकी वाडटा. पूण कशें आसा, वेन वी आर इन एन अलायन्स इट इज ऑलवेज रॉंग टू be greedy. It will be in the larger interest of the country, in the larger interest of the political scene as far as Goa is concerned. आणि एक बरो गव्हर्मेंट भारतांत येवचो हाचो विशय तकलेन दवरूनच आमी एक डिसिजन घेतलें आनी दॅट टायम इट इज नॉट रायट थिंग टू बी सेल्फिश. एक गोवा फॉरवर्ड इज एन अलायन्स पार्टनर ऑफ काँग्रेस. आमी आतां जे विशय घेतिल्ले, इवन आमी एसेंब्लीन तुमी पळयलां आसतलें ज्या तरेन एसेंब्लीन परफॉर्मन्स जाल्ले काँग्रेस पार्टी आमी आनी आम आदमी पार्टी, काँग्रेस पार्टी आनी गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी क्वेश्चनूय बरोबर घातिल्ले आनी घेतिल्ले. लोकांचे विशय आशिल्ले ते आमी बरोबर घेतले आनी अजुनूय घेता. कांय विशय वी कन्सल्ट इच अदर एंड टेक इट सो दॅट इट इज नॉट अबाउट टेकिंग क्रेडीट. बट एज फार एज अदर रिजनल पार्टीज इज कन्सर्न, MG इज एन अलायन्स पार्टनर ऑफ BJP. RGP खंय आसा ते ताका खबर आसतलें, ताचो प्रश्न तुवें ताका विचारपाक जाय. बट एज फार एज वी आर कन्सर्न, वी आर पार्ट ऑफ इंडिया अलायन्स टुडे. वी वील बी स्टँडींग ऑर फेसिंग इच अदर ऑर बीइंग विथ इच अदर एज इंडिया अलायन्स, दॅट इज फॉर शुअर. इंडिया आघाडीत पालेकरान प्रादेशीक पक्षांच्या भवितव्याचेर उलोवप केले. गोवा फॉरवर्ड पक्ष हो पयलींच UPAचो घटक आसा, देखून तो इंडिये आघाडी वांगडाच रावतलो. पूण RGPच्या मनोज परबाक आपली वेगळी चूल मांडपाची आसा. RGP हो तसो विरोधी पक्ष.
पूण एकादोसो दुसरो विरोधक अडचणीत येता तेन्ना ताका तेंको दिवचे बदला RGP ताकाच तासता असो आरोपूय पालेकरान केला. कशें आसा जे नॅशनल अलायन्स आसा पळय दॅट इज बींग डिसायडेड एट द सेंट्रल लेवल बाय द सेंट्रल लिडरशीप. ऑफकोर्स आमकां विश्वासान घेता, आमचे कडेन उलोवणें चालू आसा. सिमिलरली वी आर हॅविंग टॉक्स विथ काँग्रेस अँड दी अदर अलायड पार्टनर्स ऑफ इंडिया अलायन्स. सो गोवा सेंट्रीक जे आसा पळय एज सून एज नॅशनली सीट शेअरिंग जेन्ना फायनलायज जातलें तेन्ना वी वील टेक अ डिसिजन अबाउट गोवा. सो वी हॅव टू डिसायड वेदर इट इज गोइंग टू बी इंडिया अलायन्स अंडर इंडिया अलायन्स, वेदर काँग्रेस और वी आर गोइंग टू contest or whether we are going to have a split north or south, that is to be done, but that is a decision which will be taken by central leadership because overall Indiaचे जे seat sharing आसा that seat sharing are जातले. So as per that, as soon as something comes up we will be able to update you as well. एज सून एज सीट जर अलॉटमेंट जालो, काँग्रेसाक जर अलॉट केलो किंवा आमकां सांगलें की तुमी एक आमकां एक अशें म्हणून जर सांगलें किंवा वॉट एवर द सीट शेअरिंग अरेंजमेंट इज, आमच्या भितर फक्त कॅन्डिडेट डिसायड करपा जे जातले ते डिसिजन. सो डिसिजन एज फार एज कॅन्डिडेट इज कन्सर्न शूड बी फ्रॉम अस, बट एज फार एज सीट शेअरिंग इज कन्सर्न इट विल बी फ्रॉम द नॅशनल अलायन्स दॅट इज गोइंग टू गो. आमी कन्सिडर करपाचो प्रश्न ना. ज्या तरेन RGP आपल्याक कंडक्ट करता, ज्या तरेन तांच्या लिडराचो कंडक्ट आसा, ज्या तरेन जे ओपोजिशन जेन्ना एक विशय घेता तेन्ना तो तांचेर टिका करता आनी सरकारा विरुद्ध आमी जेन्ना उलयता तेन्ना ज्या तरेन तो आमच्या विरुद्ध वावुरपाक लागता तेन्ना आमकां ताच्या इंटेन्शनाचेर ऑब्वियसली डावट येतलेच. सो विथ दॅट थिंग इन मायंड we are not sure which side he is in. It is but obvious where he is. That is what we feel. Because alliance जर जातले जाल्यार गोंयच्या भल्या खातीर जातले, alliance जर जातले जाल्यार सगळ्यां खातीर जातले. आनी थंय जर तूं जर इफ यू वॉन्ट टू से की म्हजी चूल वेगळी आसा, इट डजंट लूक लायक दॅट. यू आर हॅविंग अ सेपरेट चूल इन द सेम हावस अशें म्हणचें पडटा आमकां, कारण दॅट हावस बिलोंग्स टू BJP. दॅट इज वॉट वी फील अँड इट इज नॉट दॅट इट इज द फिलींग कम्स जस्ट लायक दॅट. फिलींग आमकां येता कारण ताजो कंडक्ट तसो आसा. कारण इवन जेन्ना म्हज्या विरुद्ध कांय गोश्टी घडल्यो तेन्ना एंटायर ओपोजिशन सेड दिस इज नॉट रायट, दिस इज नॉट अ रायट वे टू टेक अ डेमोक्रेटीक पार्टी वीच हॅज अ लिडर इटसेल्फ. बट त्या वेळार हो RGPचो लिडर पोस्ट करतालो आनी भुरगेपणाचे पोस्ट करतालो. गोमंतक TV खातीर समीप नार्वेकर. स्वयंपूर्ण गोवा ह्या उपक्रमाक 4 वर्सां पुराय जातली ते निमतान नितळसाण कार्यावळी आयोजीत केला. 1 ऑक्टोबराक सगळीं सरकारी खातीं कर्मचारी, आमदार, मंत्री नितळसाणीच्या कार्यावळींनी वांटो घेतले. दर्यादेग वाठारांतल्या पंचायतींनी स्वच्छता कार्यावळी जातल्यो अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. आतां कायमस्वरुपी स्वयंपूर्ण बाजार आसतलो. चवथ बाजाराक बरो प्रतिसाद मेळटा. चवथी दिसांनी 800 परस चड ऑर्डरी आयल्यो. स्वयंपूर्ण गोवा ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान परत एकदा आम्ही पुराय हो कार्यक्रम जो आसा 4 वर्सां पुराय जाता. 2020 ह्या दिसा कार्यक्रम सुरवात केलो. कंटिन्युअसली 4 वर्सां हांवें स्वयंपूर्ण मित्र, पंच, सरपंच, सेक्रेटरीज हे खूब बऱ्या पद्दतीन काम करतात आणि 2 फावटी आमी पळयता की आमचे सेक्रेटरीज, मंत्री, आमदार हे सगळे फूल फ्लेज स्वयंपूर्ण गोवा ह्या कार्यक्रमात इन्वॉल्व जाले. प्रत्येक पंचायत लेवलाचेर आमचो GCS आणि IAS ऑफिसर वचून तांच्यानी रिसर्वे केलो. सेम त्याच पद्दतीन ह्या 2 ऑक्टोबराच्या दिसा जे सॅटर्डे 9 वता सगळे स्वयंपूर्ण मित्र एक फावटी 2 ऑक्टोबराक मंडे वतले आणि मंडे त्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान प्रत्येक ग्रामपंचायतींतलो परत एकदा स्वयंपूर्ण मित्र आणि तालुका नोडल ऑफिसर GCS ऑफिसर जो कोण वयता त्या पंचायतीचो रिव्ह्यू घेतलो. त्या स्वयंपूर्ण गोवा कार्यक्रमाच्या निमित्तान आम्ही त्याची बुकलेट रिलॉन्च करतात. 4 वर्सां जे काम केलां त्याचे आम्ही रिलॉन्चिंग ऑफ बुकलेट करतात. व्हर्च्युअली परत एकदा त्या कार्यक्रमाक हांव मेन हेड ऑफिसांतल्यान ताका ॲड्रेस करतलो. आणि त्याच निमित्तान आम्ही विश्वकर्मा ही जी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरांची स्कीम येवजण काडल्या ती कार्यक्रम आम्ही तेस्ताच्यान लॉन्च करतात. आमकांय मंत्रीपदाची संद मेळटली. सद्याक आमी राजकारण आनी प्रशासन शिकतात म्हूण पर्येचे आमदार आनी राणा उदरगत महामंडळाचे अध्यक्षा दोतोर देविया राणेन सांगले. प्रधानमंत्री मोदी हाणें बायलांक 33% आरक्षण दिल्ल्याचेर राणे हांणी खोस उक्तायली. पयलीं म्हणटा हांव आत्तां प्रश्न केल्लो आनी आय गेव माय आन्सर की आमी जेन्ना हांव पयले फावटी आमदार, आय एम स्पिकींग फॉर माय सेल्फ, हांव फर्स्ट टायम MLA जेन्ना आमी आसता आय मे हॅव वर्कड इन बिहायंड द सीन्स. बट जेन्ना एक मनीस MLA जाता खूब गोश्टी आसता वीच यू आर लर्निंग.
कशें तुजें राजकारण कशें चलो इन द सेन्स ऑफिस वर्क कशें आसता एडमिनिस्ट्रेटीव वर्क कशें आसता असेंब्ली वर्क कशें आसता सो इट इज लायक स्पेशली असेंब्ली एक बीग लर्निंग लायक अ स्कूल म्हणटा तशें सो आमी जेन्ना स्कुलान वतात तेन्ना हांव म्हणटात प्रायमरी शिकतात सेकंडरी शिकतात हायर सेकंडरी शिकतात कॉलेज शिकतात आनी म्हणून मागीर मनीस सक्षम जाता डायरेक्ट आतां हांव MLA सो म्हाका मातशें शिकुनी आनी जेन्ना आय फील अँड पार्टी फील्स आय एम केपेबल ते ऑटोमॅटिकली आमकां आतां जे पळय मिनिस्ट्रीन आसा ते सगळे एक्सपिरियन्स्ड MLAs आसा इतल्या वर्सांचे आनी इतल्या वर्सांचे तांणी राजकारण करून ते तांणी दे हॅव प्रूव्ड देमसेल्स एज गूड एडमिनिस्ट्रेटर्स गूड मिनिस्टर्स म्हणून ते आज ते मिनिस्ट्रीन आसा आनी कॅबिनेटान आसा आय एम अ फर्स्ट टायम MLA लेट मी प्रूव माय सेल्फ एज अ गुड MLA फर्स्ट की हांव हें करपाक शकता वेन पार्टी नोज की बाबा हांव लोकां खातीर काम करपाक शकता मतदारसंघ सारको सांबाळपाक शकता ते ऑटोमॅटिकली कॅबिनेट ऑपॉर्च्युनिटीज आमकां मेळटल्यो खूब टायम आसा पण ऑटोमॅटीक अशी मेळटा मिनिस्ट्री ऑटोमॅटीक म्हणल्यार आतां आमचे पळय जे सिनियर्स आसा तांकां कशें बिकॉज ऑफ द एक्सपिरियन्स बिकॉज तांणी प्रूव केला की बाबा आपूण एक सक्षम आमदार हाजे पयलीं सक्षम मंत्री आशिल्लो म्हणून जेन्ना कॅबिनेट डिसिजन जाता तेन्ना ते डेफिनेटली पार्टी डिसायड करता हो एक सक्षम मंत्री हो एक सक्षम आमदार म्हणून हाका कॅबिनेट मेळचें आनी हाका कॅबिनेट मेळपाक जाय सो नेक्स्ट टायम जेन्ना ही ऑपॉर्च्युनिटी येतली अशें आय एम शुअर की दे वील थिंक अबाउट गिवींग ऑपॉर्च्युनिटी आतां कशें आरक्षण जालां आनी 13 आमकां फाल्यां आमदार मेळटले त्याच भशेन आमकां कॅबिनेटान मिनिस्ट्री मेळटली आय एम शुअर अबाउट दॅट बिकॉज लेट अस प्रूव आवर सेल्स आय एम अ फर्स्ट टायम MLA लेट मी लर्न अँड प्रूव माय सेल्फ बांबोळे कुजिराच्या एथलेटिक्स स्टेडियमाच्या छप्पराक गळटी लागल्या स्टेडियमाच्या फॉल सिलिंगाक व्हडलो बुराक पडला तशेंच छप्परा वयलो AC डक्ट फुटला ताका लागून भितरल्यान उदक गळटा आपाच्या फुडाऱ्यांनी स्टेडियमाची जाल्ले अवतिकाये विशीं तिडक उक्तायल्या हे पळयात बांबोळेचे एथलेटिक्स स्टेडियम भायल्यान भेस बरें दिसपी हे स्टेडियमाच्या छप्पराक भितरल्यान गळटी लागल्या छप्पराक व्हडलो बुराक पडिल्ल्यान तातूंतल्यान उदक गळटा ऑक्टोबरांत ह्या स्टेडियमांत राष्ट्रीय खेळांत सर्त जावपाची आसा मात स्टेडियमाची सामकी वायट अवतिकाय जाल्ल्यान आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकारान तिडक उक्तायल्या खेळा खातीर सारक्यो सुविधा ना जाल्यार फुडाराक गोंय खेळा मळार फाटीं उरतलें अशी भिरांतूय ताणें उक्तायली ना आज आमी जेन्ना डायरेक्टर मेळपाक आयले स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाच्या भायर उबे आशिल्ले जाल्यार वयल्यान आमकां दिसलें की उसत ना म्हणून पावस पडटा म्हणून पळयत जाल्यार येदो म्हणटो बुराक पडला तातूंतल्यान उदक गळटा पावस काय ना दॅट मिन्स these leakages which are happening, it is not just the leakages of money, it is leakages of all the sports authority of Goa's facilities. You see the pathetic state of this building. हांगा जेन्ना एक इव्हेंट जातलो थंय ग्लास फुटल्या थंय वयर गळटा त्या स्टेडियमाची परिस्थिती अशी बिकट जाल्या जशी स्पोर्ट्समॅनाची परिस्थिती आसा पळय गोंयांत तशी ह्या स्पोर्ट्स फॅसिलिटींची परिस्थिती आसा आज गोंयांत एंड इट इज सॅड वी हॅव द मनी फॉर वेस्टफूल एक्सपेंडिचर we have the money for making a 120 crore tender which can be done in 90 crores but we don't have money for creating right facilities ही परिस्थिती पळय मरे काम चल्ला ऑक्टोबरान हांगा खंय फॅसिलिटीज हे स्पोर्ट्स इव्हेंट जावपाचे आसा ही परिस्थिती हे डीड वी नॉट नो डीड आवर गव्हर्मेंट नॉट नो दॅट हे हांगा जावपाचें आसा म्हणून हे हांगा इव्हेंट जावपाचें आसा म्हणून आनी आज पावस पडटा हांगा ते तुमी असली कामां करता दीस इज सबस्टँडर्ड वर्क दीस इज ओन्ली फेस आनी मागीर एक एमर्जन्सी क्लॉज लायता आनी 500 रुपयाची वस्त 5000 करून घेता दीस इज वॉट गव्हर्मेंट इज डुईंग अँड इट इज नॉट फेअर फॉर स्पोर्ट्समॅन because this budget, this money which is saved or this money could have been utilized for creating better facilities for sportsmen, not just for national games. आज एक बरो स्टेडियम केलो जाल्यार तो नॅशनल गेम्स वाले परत घेवन वचना तो जेन्ना सरकाराक पयशे आयला तो रायटफुली यूज जाल्लो जाल्यार तो फुडें लोकांक यूज जावपाचो भुरग्यांक यूज जावपाचो आज गव्हर्मेंटान फॅसिलिटी दिवच्या जाग्यार प्रायवेट क्लब्स आर ट्रेनिंग पीपल स्टुडंट्स फॉर फुटबॉल वाय दीस इज हॅपनिंग सरकार करपाक शकना सरकार कडेन पयशे ना स्विमींग पूल परिस्थिती
बिकट, पेड्या ग्रावंडाची परिस्थिती बिकट, हो नवो केल्लो स्टेडियम हाजी परिस्थिती बिकट, श्यामा प्रसाद मुखर्जीन थंय दॅट हॅज बिकम अ इव्हेंट मॅनेजमेंट प्लेस मोर दॅन अ स्पोर्ट्स फॅसिलिटी. स्पोर्ट्स म्हणल्यार कितें जाता कांय ना, आयकलां तुवें हालीं तेंपार कितें स्पोर्ट्स जाले ते कांय ना. दीस इज द स्टेट अँड फेट ऑफ गोवा स्पोर्ट्स. वेन देर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इज having a apathy to people or sportsmen of Goa, this is what is going to be happening. Sports आमचो खंय फुडें पावपाचो ना. स्पोर्ट्स मिनिस्टर इज जस्ट अ स्टॅम्प, दॅट्स नथींग एल्स. तो स्टॅम्प जावन पडला, शिकपा खबर. आमी आज येयल्ले एथलेटीक स्टेडियम बांबोळे हांगासर. तुमी भितर गेल्यार तुमकां बिन मोसम बर्सात पळोवपाक मेळटली. पावस काय पडना पूण भितर स्टेडियम गळटा. आनी ते म्हटल्यार हेज्या एक्झिक्युटीव डायरेक्टर आहा तेजे कॅबिना मुखारच एक्झिक्युटीव डायरेक्टराचें कॅबीन आसा तो वयर एक व्हडलो बुराक पडला. आनी बुरकाक फॉल सिलिंगान तुमकां बुराक तो क्लियरली दिश्टी पडटा. आनी बुरका भितर तुमी पळोवंक गेल्यार ते एसी डक्टा आनी एसी डक्टाक ते क्रॅक पडला. आनी त्या क्रॅकांतल्यान लो एसीचें उदक सामकें कॅबिना मुखार एक्झिक्युटीव डायरेक्टराच्या कॅबिना मुखार झिरपाता. मागीर फुडें पळोवंक गेल्यार ते एसी एक आसा भितर फुडें लॉबीन. त्या लॉबींतल्यान एसी चालू आसा, बरें वारोय बरो येता पूण वाऱ्या बरोबर पावसूय पडटा एसींतल्यान. आनी थंय पासून बालद्यो बिलद्यो लायला. अशी अवतिकाय ह्या एथलेटीक स्टेडियमाची जावन रावल्या. हांगासर ही अवतिका पळोवन आमी आम आदमीचे पार्टीचे जे लिडर आसा, प्रेसिडेंट आसा अमित पाटकराक तांकां विचारलें. तेंच्यांनी हेजेर आवाज काडलो. जे म्हणून आयले इतके इव्हेंटाचेर मोडटा आनी जे टेंडराचेर मोडटा तेच पयशे ही फॅसिलिटी सारकी करपाक घातलेले जाल्यार खूब बरें जावपाचें म्हणून. पूण अशें करिनासतना नाका आसलेल्या गोश्टीचेर पयशे मोडटा असो आरोप जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर बांबोळेच्यान समीप नार्वेकार. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे